कॅबिनेटाक कितें डिसिजन जालें? कॅबिनेटाक एक 4 डिसिजन जालेली मुद्दाम सगळ्यांक सांगता हांव. एक म्हणजे पयल्यान पयली डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनची 4000 स्क्वेअर मिटर लँड डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशना कडेन आशिल्ली काकोडा हांगासर ती आमी संजय स्कुलाक ट्रान्सफर केला. संजय स्कुलाची बरी बिल्डींग ताजो बरो प्रोजेक्ट जो तो काकोडा येता तो ऑनरेबल मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल कंटिन्युअसली खूब दीस हो विशय फॉलोअप करतालो. तो संजय स्कुलाच्या इंट्रस्टान ती लँड जी आसा आमी ट्रान्सफर केला. सेकंड डिसिजन मॉन्सून सेशन असेंब्ली सेशन जे आसा हे 15 जुलयच्यान सुरू जाता टील ते फुडले कंटिन्युअसली तेज्या उपरांत चलतलें. 15 जुलयच्यान चलतलें. हय ना ती हेतून डेट ती BSc कडेन डिसायड जाता. ते टेंटेटिवली प्रपोज जाता BSc कडेन डिसायड जाता. सेकंड राज्याचो नवीन एजी जो आसा तो आज आमी अपॉयंट केल्लो आसा. एडवोकेट देविदास पांगम तो नवीन एजी म्हणून ऑलरेडी आमी अपॉयंट केल्लो आसा. आनी फोर्थ आनी सगळ्यात व्हडलें डिसिजन जें घेतलें तें इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन्स जे सेंट्रल पार्लमेंटान जे बील अमेंड केल्लें तो बील जो आसा तो आज कॅबिनेटान जे आसा ताका एप्रुवल दिलें. आमी ताका म्हणटा की कोणाचीच रिजर्वेशन खंयचीच डिस्टर्ब न करता OBC SC ST फ्रिडम फायटर्स पण फिजिकली डिजेबल्ड ह्या सगळ्यांची रिजर्वेशन ही तशीच उरतली. तें सोडून इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन इन्कम लिमीट अप टू 8 lakhs हाच्या खातीर दोजवारी जनरल कॅटेगरी तांच्या खातीर हे आमी आतां ऑलरेडी आज पास केलें कॅबिनेटान. ताचे फुडलें खंय खंय अमेंडमेंट बारीक सारीक करच्यो पडटा तेजे इम्प्लिमेंट करचे आसत जाल्यार तेजे इम्प्लिमेंट अमेंडमेंट जो आसा ते येता तेका अमेंडमेंट नो इट इज फॉर द एड्युकेशन एंड फॉर द हांगासर जॉब सगळे जॉब एवरीवेर ताजो बेनिफीट जो आसा तो जनरल कॅटेगरींतल्या सगळ्या लोकांक मेळटलो. म्हणजे मोठ्या पॉप्युलेशनाक मेळटलो म्हणपाक काय हरकत ना न्ही. आतां पर्यंत फक्त रिजर्व कॅटेगरींतल्या लोकांक मेळटलो. आतां उरलेल्या म्हणजे गोमंतकांतल्या सगळ्या जनरल लोकांक इवन दो मागीर ते आमचे क्रिश्चन भाव जावं न्ही मुस्लीम भाव जावं न्ही हिंदू कम्युनिटींतले जनरल कॅटेगरींतले लोक जावं न्ही त्या सगळ्यांक मेळटलो. द फर्स्ट टायम मुस्लीम कम्युनिटींतल्या लोकांक सुद्दां रिजर्वेशन मेळटा. फर्स्ट टायम क्रिश्चन कम्युनिटींतल्या लोकांकूय रिजर्वेशन्स मेळटा. हे आयज पर्यंत केन्ना मेळनाशिल्लें. हें केन्ना तरी आज कॅबिनेटान आमी पास केलें. ताज्यो काही टेक्निकल गजाली ज्यो आसा म्हणजे अमेंडमेंट्स ज्यो काही अमेंडमेंट्स जावपा जाय ते जाल्या उपरांत डेफिनेटली ताजो बेनिफीट हो आमी जाका म्हणटा की आतां पर्यंत मायनर हेका मेळटा तो मेजर लोकांक जो आसा हो बेनिफीट 10% of the reservation for the economical weaker sections ह्या लोकांक मेळटले. How do you look at resolving this mining issue? There is a budget session also coming out. What do you look at? मायनींग इशू हांव तुका एक सांगता. हांव मायनींग विशयाचेर आयच्या घडीक आत्तां कांयच उलयना कारण काही ताजेर आमचो वेवस्थीत रित्या स्टडी चल्ला आनी डेफिनेटली आमकां खात्री आसा वील कम टू द सोल्युशन. न्यू एजी करपाचें कारण कितें? मुख्यमंत्री बदलल्या उपरांत एजी बदलता तुवें म्हाका सांगपा जाय. तूं खबर आहा मरे मागीर आतां थोडे दीस रावले आतां बदललो. कारण आनी कितें आहा भितर प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टीक तरी फक्त फिगर्स जी आसा ही फक्त फायनान्साक दिवपाची आसता. तो पयलीं कशें आशिल्लें इट इज अ प्लॅन करताले. आतां फक्त ताजो फिगर्स ही तेवढी तितकीच दिवपाची आसता. बाकीचो कांय विशय ना. इट इज एन IT रिलेटेड आसल्या कारणान IT मिनिस्टरा कडेन दिल्ले आसा.